मालमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स. पयर विजेचो शॉक लागून दवरली अनिकेत नायकाक जाग्यारच आयिल्ले मरण. वीज खात्याची कांय चूक ना आणि तो आमचो कर्मचारी न्हय. वीज कनेक्शनां घेवचे आदी घेयात परवानगी, अधिकाऱ्यांचो उलो. आता बांबोच्या गोमेको भायले रस्ते जावन रावल्यात रस्त्यात गोरवांचे गोठे. आरटीओ वरी दोनूय वटेंचे मार्ग बसतात आडावन. कोणाचे कोणाक ना पडिल्ले, हायकोर्टाचे ऑर्डरीचेय ना कोत. जानेवारी सावन फोंड्या चालीक लागतले पे पार्किंग. पे पार्किंगा खातीर नोटिफाय केल्या एरिया बेशिस्त वाहन पार्क करप्यांनी काडिल्लो ट्रॅफिक पुलिसांक घाम. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. दवरली पयर विजेचो शॉक लागून अनिकेत नायक ह्या तरणाट्याक जाग्यारच मरण आयले. तातूंत वीज खात्याची कांयच चूक ना. उत्सव वा कार्यावळी वेळार वीज कनेक्शनां घेवचे आदी टेम्पररी परमिशन घेयात, आके मडगांव वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आवाहन केला. पयर रातचो दवरल्याक एक दुर्दैवी इन्सिडेंट जालो आनी ह्या इन्सिडेंटात एक यंग भुरगो जो आसा हो शॉक येवन एक्सपायर्ड जालो. हो शॉक येवपाचो म्हणलें जाल्यार देवाचो खंय तरी एक पालखेचो प्रोग्राम आसलो आनी ह्या पालखे प्रोग्रामाक खंय तरी लायटनींग जे आसा हे घालतालो आनी अचानक खंय तरी ह्या भुरग्याचो पांय जो आसा ह्या लायटीची हेजेर पडलो आनीक तो थंय ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो. मायना कुर्तरी पुलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जो एसी आसा हेणी आज प्रेस घेतला आनी तेणी सांगले कडेन आसा की केन्नाय इलेक्ट्रिसिटीची जेन्ना काम कोणी करता त्या टायमार तेणी परमिशन्स कायदेशीर घेवचे या टेम्पररी परमिशन घेवचें आनीक हें काम करचें ताके सेफ्टी उरतले. आनीक खंय हें मेळटा थंय लायटीचो वायर लावन लायट ओडून इलिगल घेवचें न्हय. आनीक हे घेता आसतना काळजी घेवची ताके इलिगल अशी जावपा जायना आनी इलिगल घेतकीर अशें करून प्रॉब्लेम जाता. हो जो भुरगो आसा हो यंग भुरगो आसा आनी हो एक्सपायर्ड जालो म्हणटकीर खंय तरी तांकांय खूब दूख जाले कडेन आसा, लोकांकूय दूख जाले कडेन आसा. म्हणटकीर हेचे खातीर तेणी एक सांगले कडेन आसा आनी अपील केला की कोणेंय जेन्ना इलिगल अशें करून जर लायटी कनेक्शन घेता तेन्ना घेवचें न्हय, ताके टेम्पररी तरी कनेक्शन घेवचें आनीक तेणी परमिशन घेवन करची म्हूण तेणी मागले कडेन आसा. वीज अधिकारी राजीव सामंतान एकूण प्रकाराचेर उजवाड घातलो. दिसळ्यांनी छापून येयला तशी थंय हाय टेन्शन लायन वचूंक ना तर LT लायन आसा. तरीकय उत्सवा निमतान वीज विभागाक कळयले बगर दवल्लेच्या अनिकेत नायकान लायटीचें कनेक्शन घेतलें. तेच्या चुकांक लागून अपघात जालो अशें परत जावचें न्हू म्हूण दुसरे फावट लायट कनेक्शन घेतना टेम्पररी परमिशन घेयात असो उलो राजीव सामंतान मारला. एक्सपायर जालो इलेक्ट्रिशियना लागून, विजेच्या धक्क्या लागून. आमी हांव म्हाजे बरोबर म्हाजे कार्यकारी अभियंता आनी सहाय्यक अभियंता दवल्लीचे हे वचून आमी पळयले थंय इन्स्पेक्शन केलें आनी एक रिपोर्ट जाला अनिकेत नायक हाजे दुर्दैवी मृत्यू इलेक्ट्रिशियनाक विजेच्या धक्क्याक लागून जाला. हें आयकून खूब वायट दिसलें आनी ही सॅड न्यूज. ज्या जाग्यार आमी गेले थंय एक पालखी उत्सव आसता आनी तो पिपळाचें झाड आसा त्या थंय तो पालखी येता आनी त्या जाग्यार हो एक्सिडेंट जालो. थंय चालू HT लायन ना, जी पेपरार रिपोर्ट जाली ती HT लायन ना, थंय आसा LT लायन आनी ती LT लायन सेफ डिस्टन्साचेर आसा म्हणजे ताका त्या घुमटेक पासून कांय बाधा ना. थंय गेले नंतर आमकां दिसलें की ते 2 फॅन आसात लायिल्ले, 2 ट्यूबलायटी लायिल्ल्यो आसा आनी थोडे इल्युमिनेशन घातिल्लें टेम्पररी वायरींग करून आनी एक वायर सकयल पडलेली मेळिल्ली. आमकां आमच्या डिपार्टमेंटान ह्या स्ट्रक्चराक लायटीचो कनेक्शन दिवना. आमकां हेंय खबर ना की तांणी आनी खंयच्या सोर्सांतल्यान सप्लाय घेतिल्ली. एक्सिडेंट जालो त्या वेळार आमी थंय नाशिल्ले पण त्या स्थिती वयल्यान कळटा म्हणजे आमकां हें कळना की सप्लाय खंयच्यान ताका आयलो, इलेक्ट्रिशियन खंयच्यान जालो.
डिपार्टमेंटाचो सप्लाय आमी खंयचेच कनेक्शन वगैरे आमी तांकां दिवना. एक शम्यना घातिल्लो थंय अशें आयकना आनी तो मागीर रोखडोच काडिल्लो ते फंक्शन आशिल्लो शम्यना घातिल्लो तो काडिल्लो. हांव मागता लोकां कडेन की अशे जेन्ना उत्सव आसता किंवा कार्यक्रम जाता तेन्ना लोकांनी कॅर घेवप. ते जे कितें इलेक्ट्रीक वायरींग करता तें प्रॉपर करचें, ताका अर्थींग करचें आनी टेम्पररी कनेक्शन डिपार्टमेंटा कडल्यान घेवचें, जेणे करून हे अश्यो घटना घडपाक टाळपाक शकता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत आणि मुझेफ शेख. स्मार्ट सिटीचे काम अजून चलता. उजो पालोवपी दळाच्या निवासी क्वॉर्टरा भितर खणपाक सुरवात केल्या. मजा म्हळ्यार दळाच्या लोकांचोय ह्या कामान रास्ता रोको केला. पळयात विन्सेंट रोजारियोचो रिपोर्ट. फायर फोर्स हेडक्वॉर्टर्स पेंजिम आहा तेच्या ऑपोजीट हेडक्वॉर्टर्साच्या ऑपोजीट तेंचे स्टाफाचे क्वॉर्टर्स आहा. आनी तुमी जाणा फायर फोर्स म्हणल्यार एमर्जन्सी फोर्स, पूण वचतोच एमर्जन्सी फोर्स आयज तेंचो फॅमिली अशी जावपाक जाल्यार केन्ना तेंचेर एमर्जन्सी येत ती सांगूंक जायना तेंचे फॅमिलीचेर वा तेंचेर. हिंगा पळयात तुमी ओवर 20 days हिंगा जाले अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. हे हिंगा तेणी फोडून दवरलेलें आहा. सो हिंगा तर तेंचो स्टाफ कोण भितर येतले, तेंची फॅमिली भितर येतली, तेंची भुरगीं भितर येतली. वो भुरग्यांचे शेवपाचें म्हणटा सोडूनच दी, हिंगा भुरग्यांक शेवपाचें तेणी काडूनच उडयलेलें आहा. हिंगा चान्सूच नात, कित्याक ताका इतलें टेन्शन जातलें आपणाचो भुरगो भायल्यान शेवता जाल्यार हिंगा आपणाचो भुरगो हिंगा पडत, वो भुरगीं कोण पडत काय म्हूण. सो ह्यो आतां क्वॉर्टर्सांतल्यान फायर फोर्साचो स्टाफ वो तेची फॅमिली हे सायडींतल्यान भायर सरतली. सो हे आतां तुमी भायर सरता आसतना तर हिंगा पळयत जाल्यार हिंगा आतां हे पळय कशे क्रॅक येयलेले आहा. सो हे क्रॅक येवन हिंगा ती केन्ना भायर सरता आसतना ते केन्ना पडत ते सांगूंक जायना. आतां हेंचे कोण आमचे तेंचे चेडो वो तेजी बायल घरांत आसतली, घोव कामाक वयतलो. सो तेन्ना आतां घोव तर एमर्जन्सी वयता हेका एमर्जन्सी कॉलाक वो तेजी फॅमिली लागून कोण भायर सरता. सो जाल्यार फॅमिली हिंगा पडत काय म्हूण घोव ड्युटेक गेला पळय तेका हुस्को आसतलो, तेका टेन्शन आसतलें आपणाची भुरगीं हिंगा पडत, वो आपणाची आवय हिंगा पडत, वो बायल हिंगा पडत काय म्हूण. ह्यो हिंगा आतां हिंगा सेफ्टी प्रिकॉशन हिंगा कांय घेतलेलें ना. फॉरगेट अबाउट द बिल्डींग पडलें जाल्यार कितें जालें हें, पूण बिल्डिंगाची लागून हिंगा कांय सेफ्टी ना. आनी हिंगा पळयात हे कोसवून पडत आहा आनी ओवर 15 to 20 days जाले हिंगा. आनी हिंगा एक तुमकां दिसता जाल्यार हिंगा लेबर कोण आहा ते काम करता तेच हिंगा दिश्टी पडना. सो आतां हे तुमी पळयात आतां हे सायडीक हे एक बिल्डींग जालें, आतां तुमकां ते सायडीक आमी दुसरें बिल्डींग दाखयता. सो आतां हे दुसरें बिल्डींग हेजे फायर फोर्साचे क्वॉर्टर्साचे दुसरें बिल्डींग. आतां ह्या बिल्डिंगान सुद्दां हे सायडीन तर कोणूय भायर येत आनी स्पेशली तेंची फॅमिली हो धाकटी भुरगीं आहा जाल्यार ती बराबर हिंगा ताका मारून दवरलेले आहा. तुमी हितून पडपाक वा कितें सेफ्टीक. आतां हो डिपार्टमेंट लोकांचे सेफ्टीक एमर्जन्सी भायर वचपाचो डिपार्टमेंट आयज तेंचीच फॅमिली हो तेच हिंगा हितून पडलेले आहा. सो तांकां हिंगा कितें जाय जाल्यार तेच एमर्जन्सीन कशें पडलेले आहा ते हिंगा पळोवपाक दिश्टी पडटा. सो आतां हिंगा तर बिल्डींग आतां म्हाका खबर ना तेंची कोण जाणटी आहा जाल्यार आनी भुरगीं लागून आहा जाल्यार तुमी पळय हिंगा ही वाट कितली दवरलेली आहा पळय ती. हे आतां वाटेंतल्यान भुरग्यांनी वो कोणें जाणट्यांनी हे सायडींतल्यान कशें सेफ्टीचेर भायर सरपाचें तें पळय. हे आतां फायर फोर्साचो एमर्जन्सी कॉल डिपार्टमेंट, तेच डिपार्टमेंटाची फॅमिली आयज त्रासान पडलेली आहा अशी हिंगा दिसता. सो हिंगा आतां पळय तुमी चलपाक आतां आमच्या व्हडल्याक ओके, पूण हिंगा धाकट्या भुरग्यांचे हे पेरंट्सांनी आपणाच्या भुरग्यांक लागून भायर शेवपाक धाडपाक तेणी म्हाका दिसता तेंची एमर्जन्सी चिंतची पडटली. हिंगा पळय तुमी कितलें दवरलेलें आहा. हिंगा नॉट इवन हाफ मिटर चलोन वचपाक हिंगा वाट दवरलेली आहा ना. आनी हिंगा भुरग्यांनी वो जाणट्यांनी बा येवपाचें कशें. सो तेंचे आतां कोण तेंचे घोव वो चेडो तर एमर्जन्सी कॉलाक गेला जाल्यार तेणें आपणाची घरची एमर्जन्सी पयलीं चिंतपाची अशें हिंगा पळोवपाक दिसता. ही आतां हिंगा JCB धाकटी ही पॅरलायज जावन हिंगाच न्हिदलेली आहा. वो कितें जाल्यार ती खबर ना. हे आतां अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें वो 15-20 days ही JCB हिंगा तेंच्या गेटीच्या फुडल्यान पडलेली आहा. सो हिंगा तेचो कोणूच येना आनी अशीच सांडून दवरलेली आहा. हिंगा भुरगीं पडलीं जाल्यार हे JCBचेर पडली जाल्यार पळय तेंची तकली मातर हे JCBचे हेजेर आपटली फुटली जाल्यार हेजी कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? कॉन्ट्रॅक्टर. आनी कॉन्ट्रॅक्टरान हिंगा सेफ्टी कितें मारलेलें आहा वो सेफ्टी प्रिकॉशन ह्या गव्हर्मेंट स्टाफाक तेणी कितें दिल्लें आहा जाल्यार तें तुमी पळया. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, डायलन रॉड्रिगीस, सृष्टी अथानीकर आणि ओमकार देशप्रभू.
आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गावातल्या रस्त्याचेर तेच बरोबर काय हायवेचेरय गोठे पळोवपाक मेळटात. आता बांबोळी टू दोनापावल मार्गार रातच्या वेळार गोमेको मुखार थपकल मारून बसलेली गोरवां पळोवपाची पाळी येयल्या. दोनूय वटेनचे रस्ते गोरवांचे गोठे जाल्यात. ही गोरवां तुम्ही पळयता ती युनिवर्सिटी रोड नियर GMC. सो येता गोरवां कोणाची ती पळया. सुशेगाद गोंयकार हें बिरूद अभिमानान मिरयतना कांय जाण दिश्टी पडटात. आता सुशेगाद गोरवाकार ह्या प्रकाराची तेतून भर पडल्या. गोरवाकारांक पंचायत लागना, पालिका लागना, पुलीस लागनात, आमदार लागनात, मंत्री लागनात आनी कायदोय लागना. बिनधास्त गोरवाकार. भितरल्या रस्त्या पासून ते हायवेचेर गोरवांक थपकल मारून रस्ते आडवपाक मेकळीक दिवपी कायदो बी पास जावंक ना मूं. रस्त्यार दीस रात थपकल मारून बसपी गोरवां स्वताचोय जीव वगडायतात वा मनशांचे जीव घेता हे आमी दाखयत येयल्यात. कुंकळी NH-66 चेर सोमारा दिसा रस्त्या वयली गोरवां आमडप्याकच गोरवांनी शिंगार घेतलो आनी जखमी केलो. तेवूय आमी लोकांक दाखयलें. फुडें गोरवां बसतात अशें बरयल्ले तकटे मारात अशी एक नवी सुचोवणी एका नागरिकान केल्ली. अशा वेळार शोले पिक्चरांतलो जेलर असरानीचो डायलॉग याद जाता. जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आनी ओमकार देशप्रभू. बेशिस्त पार्किंगेक लागून फोंड्या शहरात पार्किंग समस्याचो विशय बरोच गाजता. जानेवारी 2025च्या पहिल्या सप्तका सावन पे पार्किंग पद्दत फोंडा पालिका मंडळान चालीक लावपाचो निर्णय घेतला. फोंड्या खातीर पे पार्किंग एरिया सरकारान नोटिफाय केल्या. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. फोंड्या म्हटल्यार एक पार्किंगाचो व्हडलो प्रॉब्लम आनी लोकांक खूब प्रॉब्लम फेस करचो पडटा. ताचे खातीर म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सनान आज एक इन्स्पेक्शन दवरलें सगळ्यांक घेवन म्हळ्यार गव्हर्मेंट PWD घेवन, सिवरेजी घेवन, ट्राफिकाक घेवन, मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक घेवन, गॅस ऑथॉरिटीक घेवन, म्युन्सिपालिटी इंजिनियराक घेवन ताणें हांगा सगळें इन्स्पेक्शन केलें. कित्याक लागून जर एकदां फोडलें जाल्यार परत फोडपा नाका म्हणून ताणें तें सगळ्यांक आपूण तांचें ओपिनियन घेतलां की खंय पार्किंग करूं शकता, खंय पार्किंग करूं शकना हाज्या खातीर. आनी दुसरें म्हटल्यार जे हांगा जे पार्किंग प्रॉब्लम जाता ते अशें म्हटलां की चेअरपर्सन आनंदान की 1 तारखेर जानेवारीचे 1 तारखेसून हांगा पार्किंग करतले, पे पार्किंग करतले ओ दुसरें पार्किंग आहा तेंय बी करतले अशें ताणें एश्युरन्स दिल्लें आसा. हांव एक रिक्षेकार हांगा रिक्षा लायता पूण हांगा तो मिटर लायताक आमकां सगळे त्रास जाता. ही एक लायन ओके तेजे वयर लागता पळय ते मातशें एडजस्ट करचे. 3 लायनी म्हळ्यार पार्किंग करपा आनी कांयच मेळना. आमकां रिक्षा लायता वयर पडटा बसी ब्लॉक जाता. 28 आमची मिटींग जाल्ली अर्बन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर रवी नायक सरांच्या चेंबरान मिटींग जाल्ली. तेन्ना आमी सगळे आशिल्ले. तेन्ना आमकां ऑलरेडी नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा. तेन्ना जाता तितले बेगीन फोंड्यान आमी पे पार्किंग करपाक पळयतात. ताका लागून आज जें जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरलां तातूंत आमचे मदीं आसा व्हडेचे आमचे पार्किंग सेलाचे ऑफिशियल आसा, मागीर तुका PWDचे, मागीर सेवरेज डिपार्टमेंटाचे, इलेक्ट्रिसिटीचे अशें करून सगळे बाकीचे जितले कन्सर्न जे लागता पळय सगळे आज
मुद्दम स्वताच्यान आमी हें सुरवात केल्या. आमी मागच्या देवळा कडेन सुरवात केली. जवळ आज आमी वयले व्हरना पावले. अशें करून ती ऑलरेडी 35 जाल्ली आसा आमची. ऑलरेडी 35 गेल्ली आसा. आतां फक्त सगळ्यांक बरोबर कितें घेतलां. फाल्यां सकाळीं कितें जाता मागीर जेन्ना काम आमी सगळें पे पार्किंग तयारी करता मागीर मदींच सेवरेजवाले येता आनी तांकां मागीर तांच्या कनेक्शना लागून मागीर फोडचें पडटा अशें. ताका लागून ती आमी सगळ्यांक तांकां घेवन कित्याक बरोबर आयलें की एक बरोबर सगळें जावचें कळ्ळें न्ही. सेवरेज आसूं मागीर इलेक्ट्रिसिटीचें काम चालू आहा, अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा तेवूय बरोबर. अशें करून आमी स्पेशल करून आमी जाता तितले बेगीन हें काम करून पळयतात. सो फोंड्यान पे पार्किंग म्हणजे 2 व्हिलर 4 व्हिलर हय दोन्ही एका प्रोविजन आसतलें. सो 2 व्हिलर 4 व्हिलर 35 केन्ना पर्यंत हे मार्गाक लागतलें पे पार्किंग? आमी फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी आमी हे सुरू करपाक पळयता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि मुजेफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बोरी साईबाबाच्या देवळात साईबाबाच्या वर्धापन दिसा निमतान धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो. पळोयात. साईबाबाच्या देवळान 27व्या वर्धापन दिसा निमतान बोरी देवळान भाविक व्हडा उमेदीन एकठांय जाल्यात. ह्या निमतान 2 दीस कार्यावळी जाल्यो. आयज पूर्णावती जाली. पालखी, गायन आणि वेगवेगळ्यो धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी आसल्यो. भाविकांनी व्हडा संख्येन हजेरी लायिल्ली. पळयात बोरी देवळांतले उमेदीचे भक्तिमय खीण. आणि तसेच आज आमचं परत विषय दिसलो पयलीं जातले सगळे गोंयकारां कडेन सगळे साईभक्तां कडेन साईच्या लोकां कडेन आमकां जे कोण निधी दितात कोण डोनेशन दितात प्रत्येक मनशा कडेन कोणी नांव घेवपाक चुकलो भजन जावन नांव घेना प्रत्येक मनशाक आमी आभारी आसात तेणी असोच सहकार्य करतले हो कार्यक्रम खुबशे बरो घडोवन दिवचो आनी जो कार्यक्रम आमी करपाक फुडें सरता जे श्रद्धा अर्पण करता तो प्रत्येक कार्यक्रम कसली जवळी अडचणी आसा त्यो सगळां सकयल दवरून तो साईबाबान आनी भैरेश्वरान सामको बरे भशेन करून दिवचो. आमी बोरी साईबाबा देवस्थानाची पदाधिकारी तुमचे समोर उबी आसात आनी आज 2 दीस बाबांचो वर्धापन दीन आमी साजरो करतात. 27वें वर्धापन दीन. राती एक गायनाचो कार्यक्रम आशिल्लो तोय सुंदर जालो आनी तशेंच आज दुसरो दीस सकाळच्यान विधी चालू आशिल्ल्यो आनी आतांच पूर्णावती जाल्ली आसात. सगळे भाविकांनी पूर्णावती घालपाचें काम सुरू केलें म्हणजे कमिटीन घातलें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. सप्तकाच्या शेवटाक सुके हवामान परतून येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान फाटल्या कांय दिसांतल्या उष्णतायेंतल्यान विसव मेळटलो. अरबी दर्याचेर आशिल्ल्या चक्रीवादळाक लागून पावस पडटालो तो सक्रिय आसा, पूण ताचो परिणाम दुबळो जाला. मजगती बंगालच्या उपसागराचेर नवे चक्रीवादळ तयार जाला. गोंयचेर ताचो नेमको परिणाम अजून स्पश्ट ना. तरी 11 तारखे मेरेन तो श्रीलंका, तामिळनाडू दर्यादेगे लागीं वचपाची शक्यताय आसा. ह्या सप्तकाच्या शेवटाक पावस बंद जाल्ल्यान आर्द्रतायेची पातळी उणी जाल्या. देखून परतून एकदा नितळ मळबाची अपेक्षा करूंक शकता. पूण कांय अस्वस्थताय अजूनय तिगून उरूं येता, खास करून दनपारां.
IMDन आयतारा चढ 34 डिग्री सेल्सियस आणि उण्यांत उणे 24 डिग्री सेल्सियस दनपारच्या आर्द्रतायेचो आणि रातच्या थंड वेळार धुक्याच्या परिस्थितीचो परिणाम रियल फील तापमानाचेर जातलो. दनपारा मोगाळ तापमान दिसता आसतना सांजवेळार थंड हवा पातळटली. चक्रीवादळ सक्रिय आसूनय परतून येता सुकें हवामान. मुखेलपणान नितळ मळब आणि आयतार सुको. आयतारा चडांत चड आणि उण्यांत उणें तापमान 34 डिग्री ते 24 डिग्री सेल्सियस. आयतारा सकाळ आणि राती धुक्याची परिस्थिती. गोंय दर्यादेगे कुशीक बोट धन्यांक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.